काँग्रेसीकडेन जावपी युती उलोवणी स्थगीत करपामदी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केल्या। सध्या युती संबंधी पक्षाच्या स्थितीत बदल जावंक ना अशें ताणें सांगलें। मजगतीं जय गांव थंय हांव ह्या मोहिमेखाला कुशावती जिल्ल्यांतल्यान 22 ऑगस्टा सावन सावड्डे तालुक्यांतल्यान भौशीक प्रसार भोंवडी सुरू जातली। लोकांची भेट घेवन लोकांचे प्रश्न सरकारा मेरेन पावोवपाची तयारी जीएफपीन सुरू केल्या। जे एलायन्स स्टॉप सस्पेंड केल्या ती रिथिंक करा म्हणटा कित्याक पार्टी आमची रिथिंक करता काय ना तें पळोवया मरे। पळय हें आमचे पार्टीचें डिसिजन, हे पार्टीचें डिसिजन कांय बदल आतां मेरेन ना। सो म्हाका तुमकां एलायन्साचें सांगपाक नवें कांय ना। आमी एक जनरल सेंटिमेंटाचेर वता। जनरल सेंटिमेंट असो आसा की जे भशेन काँग्रेस वागता तातूंत लोकांक एक दिसता की काँग्रेस तिसऱ्यांदा म्हणल्यार हॅट्रीक करतली। ताजे खातीर एलायन्स केलें आनी ना तातूंत कांय फायदो जावचो ना अशें म्हणजे पक्षान चिंतलें। ताणें नवें जें कितें म्हणलां जर पक्ष विचार करता जाल्यार मागीर पळोवया। एट द मोमेंट आमी एलायन्स पार्टनर फक्त काँग्रेसीचे 22 ते 27 न्हू। सो टॉपीक येता तो तोच आनी नवे एलायन्स पार्टनर सोदपाक वचपाचें वो ना कितें आसा वो कितें जातलें तें जातलें तेन्ना वो जालें जाल्यार तुका सांगतलो। सादें आमी एट द मोमेंट एलायन्स टॉक सस्पेंड केल्ल्या, बंद केल्या। सो बंद टॉक्स बंद आसतना एलायन्स कितें उलयतलो। तयारी कशी आहे तुमची आता 27ची तयारी कशी? आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार 5 मतदारसंघ जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी एक आमची मोहीम चलयता। फाल्यांच्यान हांव लागतलो। फाल्यां आमी पयलीं सावड्डें वता स्पिकराच्याच मतदारसंघात। सुरवात थंय विजय स्पिकराक मेळटा, फाल्यां मतदारसंघात लोकांक मेळटा। विजय बाब तुजी बर्थडे एक घोशणा केल्ली अनंत चतुर्थी पासून तुम्ही वाट पळयतले ताजे पयलीं वाट एलायन्साची पळयतले म्हणून अनंत चतुर्दशीक आमी रस्त्यार लागतले। आमी आमची यात्रा काडटले। ओके, लेट्स बी क्लियर, नो मिस रिपोर्टिंग। आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हाजो कुशावती डिस्ट्रिक्टाक 22 तारखेच्यान दौरो चालू जाता। तातूंत भितर फर्स्ट जो आसा तो सावड्डे मतदारसंघात ताजो दौरो आसा आनी त्या दिसा ताजे सद्याक दौरो घेवपाचें कारण म्हणल्यार नोव्हेंबराक आमची यात्रा आसा। ताजी हे लोकांचे हे घेवपा लागून आतां 22 तारखेच्यान आमी यात्रा दौरो चालू करता। मोलयेच्यान स्टार्ट करतलो, ते मोलयेच्यान मागीर आमी कुळी वतले, कुळी चर्ची वतले, देवळां वतले। थंय तुमी कोणा तुमचें कितें आसा तांचे कडेन उलोवपाचें तें तुमी येवन तांकां थंय मेळूं शकता। तो 11:30 ते 3 म्हणल्यार थंय आसतलो आनी तुमचें कितें आसा तांचे कडेन उलोवपाचें डिफिकल्टीज कितें आसा, ज्यो कितें विधानसभेक हें आसा अधिवेशनां मांडपाचें आसा ते तुमी येवन थंय तांकां तुमची डिफिकल्टी सांगपाक शकता। आनी आमची डिफिकल्टीज आसा त्यो सद्याक कोण कानार मनार घेना आनी ह्यो डिफिकल्टीज जर कोण बरे भशेन जर तांचे पर्यंत पावयतलो जाल्यार आमकां विजय सरदेसाय एकूच आवाज आसा आनी तुमी येवन तांकां थंय मेळचें। तशेंच हाजे पयलीं आमगे निराबागाक बंदाराचो इश्यू जाल्लो आनी आमकां विजय सरदेसायन बरो सपोर्ट करून ताजे बरोबर पावसकार आमचे बरोबर रावून तो आमी इश्यू थंय सगळो सॉल्व केलो।